ती म्हत्वाची आसली की पॅन्डेमीक सिट्युएशन जे गोंयांत जालें लास्ट 1 इयर तांकां खूब त्रास जाले आनी त्रास जावन तांकां खंय तरी आतां तेंचेर आनीक अन्याय जायत आहा. अन्याय कसो जाता की जो बारीक बिझनस आहा, इंडियन ट्युरिस्टूच येता गोंयांत, जो बारीक बिझनस तांकां मेळपाक जाय तांकां एअरपोर्टा वयरसून हॉटेलान हाडपाक, हॉटेला वयरसून परत एअरपोर्टाक पावपाक, ते बिझनस पासून आनी कोण व्हरता तेंचे. तेजेर एक सोल्युशन काडचें म्हणून ते येयल्ले आहा आनी ओवरऑल जो लार्जर तेंचे प्रॉब्लम आहा तेचेरूय सोल्युशन येवचें. सो ही पयली मिटींग जाल्या आयज. रोखडेंच तांकां ह्या विकान नाजाल्यार फर्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे पासून नेक्स्ट मिटींग आसतली, पूण चड करून ह्याच विकान आसतली आनी तेजेर खुबशे विशय जे आहा ते सुट्टले. सो आतां हितून कितें आहा, 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आहा. एक आहा ट्युरिजम डिपार्टमेंट, दॅट इज GTDC. हांव बाब सोपटे जो तेजो चेअरमॅन आहा तेजे कडेन उलयल्लो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आतां जो विशय ट्रान्सपोर्टाचो आहा तो ट्युरिजम कसो हँडल करूंक शकता हो म्हाजो प्रश्न आसलो मिनिस्टराक. मिनिस्टरानूय सांगलें की हें आदी अशें जाल्लें जेन्ना मुख्यमंत्री आदलो आसलो आमचो मनोहर बाब पर्रीकर, तेज्या टायमार हें जाला म्हणून इशू. हो आतां आमी रिजॉल्व करया. इट कॅनॉट बी वीथ समबडी एल्स. हो इशू जो आहा हो ट्रान्सपोर्टाचो, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीनूच हो हँडल करपाक जाय आनी इन द रायट वे. नोटिफिकेशन जे आहा रेटीचे ते ट्रान्सपोर्टूच काडटले. जो तर भितर मिटर घालपाक जाय एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटूच घालतले. हे ट्युरिजम घालूंक शकना. ट्युरिजमान इंट्रस्ट घेवपाक जाय की आमकां गोंयांत ट्युरिजम कशें वाडटले, कशें तितून आमचे स्थानीक लोकांक कसो फायदो जातलो. ट्युरिजम जेन्ना जाता खंयच्याच स्टेटीन थिंगा स्थानीक लोक जे आहा, जे लोक त्या स्टेटीन रावता, आमचे लोकल भाव आनी भयणी, तांकां फायदो जावपाक जाय. ते खातीर ते ट्युरिजम, नाजाल्यार ट्युरिजम करून फायदो ना. त्यांचा चड मेन डिमांड आसलो गोवा मायल स्क्रॅप करपाचो म्हणून सो आयच्या मिटींगेंत. तेचेर विशय हो मांडलेलो आहा तेणी वेगवेगळे हितून. तशें ते स्क्रॅप म्हणटा पळय ते उतर यूज करूंक जायना, तेचेर वेगवेगळे हितून मांडलेलो आहा. ते कशें बसता विदीन द फ्रेमवर्क. डिपार्टमेंट हो जो तांकां NOC दिल्या वो तांकां कितें तरी हें दिला, परवानगी दिल्या, ती GTDCन दिल्या, गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉट बाय द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. सो हितून आतां 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आहा. तितून एक डिपार्टमेंट इनवॉल्व जावचो म्हणून हें आमचें मागणें. चीफ मिनिस्टराकूय सांगलां हांवें. डायरेक्टर आसलो थिंगा ट्रान्सपोर्टाचो तेका सांगला आनी सेक्रेटरी ऑल्सो एग्रीड टू मी, अमित सतीजा एग्रीड टू मी दॅट देर कॅनॉट बी 2 डिपार्टमेंट्स इन दीस, कॅन बी ओन्ली 1 डिपार्टमेंट. सो त्या डिपार्टमेंटान तेजेर सोल्युशन हाडचें म्हणून हांवें मागणी केल्ली आनी सेम मागणी आमच्या टॅक्सी भावानूय केल्ली आहा आनी 100% हेजेर सोल्युशन येतलें. पण ते डायरेक्ट स्क्रॅप म्हणटा, ते डायरेक्ट स्क्रॅप म्हणटा ते. सी हांव ते उतर यूज करूंक शकना. पण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां परवानगी दिवंक ना. तांकां परवानगी दिल्ली आहा GTDC. आतां जेन्ना ट्रान्सपोर्टाचो हो इशू डिपार्टमेंट वेगळो खंयचो तरी तांकां परवानगी दिता, हेचेर पयलीं हांवें सांगलां क्लॅरिटी हाडपाची गरज आहा. सो हेचेर आतां ते बसतले, आयज सून स्टार्ट जातले ते बसपाक आनी तेजेर क्लॅरिटी येतली. चीफ मिनिस्टरानूय हेंच विचारलां आयज की बाबा हें कशें जालां पळय तें. तुमचो ओपिनियन कितें आसा गोवा मायल्साचेर? ओपिनियन खूब भाशेचें आहा. म्हाजो ओपिनियन तसो हें करूंक जायना. वॉट इज विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, रुला प्रमाणे जें कितें आहा. आतां जर तर नोटिफायड रेट आहा ती नोटिफायड रेटीनूच वचपाक जाय. तोंडान उलोवपाक रेट जायना. त्या खातीर हो येदो व्हडलो इशू आयज पासून व्हडलो जाल्लो आहा. टॅक्सी भावा वांगडा हांव आहा. हे 25,000 लोक जे गोंयान आपल्या पांयाचेर उबे रावता, तेणी ओन धंदो घातलेलो आहा, आपल्या पांयार उबे रावता. ते कोणाक जॉब मागिना. दे आर नॉट आस्किंग फॉर जॉब. दे आर सेईंग वी आर डुईंग आवर ओन बिझनस सपोर्टर्स. सो तांकां नोटिफायड रेट जी आहा ती मिटरान घालून दिवपाक जाय. तेंचेर अन्याय जावंक नाका. जो तर 1100 रुपया आहा जाल्यार 800 रुपया बार्गेन करूंक जायना. 1100 आहा ती 1100च आसूंक जाय आनी युनिफॉर्म रेट आसपाक जाय. जो तर आमी म्हणटा ऑल ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स शूड हॅव अ मिटर. इट कॅनॉट बी अ डिफरंट मिटर फॉर समबडी एल्स.
इट हॅज टू बी द सेम मीटर गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर नेमतात तेच कंपनीचो मीटर आसतलो, तीच रेट आसतली नोटिफायड बाय द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. हे जावपाक जाय. हे जायत जाल्यार हो विशय मोर देन 70% सॉल्व जाता. पण सेकंड हे जे ह्या आयडीनसून त्या आयडीन वयता, म्हणजे ह्या हॉटेलांसून गोडेक दूधसागर वयता, ह्या हॉटेलांसून हिंगा वयता एअरपोर्टार वयता, थिंगा त्या हॉटेलाचेर हॉटेल मॅनेजमेंट क्यू सिस्टम करता. आतां कोण 15 जाण आहा, 15 जाणांची नांवां जाल्यार ते 15 जाणांसून 5 जाणांक पयलीं हाडून दवरता. 5 गाडयो गेले काय दुसरे 5 येता. मोदेकातूच तिसरी गाडी येवंक शकना. हेजेर प्रश्न आहा. हाव डू वी सॉल्व दीस प्रॉब्लम? तेचेरूय आमी एक हे काडटले. वील रिमूव सम फॉर्म्युला हाव टू दॅट नो अदर पर्सन कॅन कम एंड इन्वेट द गेस्ट. म्हणजे तो गेस्ट उबो आहा वचपाक आनी कोणूच येवन ताका व्हरोंक जायना. हॉटेलांत त्यो उमक्यो गाडयो आहा, ते स्थानीक लोकांच्यो, त्या वाठारांतल्या लोकांच्यो. त्यो गाडयो घरा आसता, 5 गाडयो हॉटेलान आसता. 5 सोंपले काय उरलेल्यो 5 हाडटा ते. So they are the people who are the sons of the soil, who are really doing their own business by buying their own vehicle. रीण काडटा बँकीचे, तेका थोडो कितें तरी सबसिडी आसता, ती कितलीच वर्सांनी मेवता, इमिडिएट मेवना. म्हणजे तुमच्या उतराचेर अशें दिसता की बाबा तुमकां सुद्दां गोवा मायल्स नाका म्हणून. सी अशें हांव म्हणूंक शकना. इनडायरेक्टली अशें दिसता. हांव म्हणूंक शकना. वॉट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ गोवा वी आर कमिटेड टू डू. पण आणि गोंयान आमी हे करून दाखयतले. गोंयान टुरिस्ट येता न्हू, गोंयान टुरिस्ट येता ते जर ऑनलायन प्रिफर करता जाल्यार तांकां ऑनलायन सर्वीस दिवपाक जाय न्हू गोंयान. सी ते कितें आहा पळय, ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टाक डिसिजन घेवनी, हें म्हाजें म्हणणें आहा. देर कॅनॉट बी 4 डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व. आयज तुका एग्जाम्पल दिता, गार्बेजचो प्रश्न गोंयान 20 वर्सां जालीं सॉल्व जावंक ना. कित्याक? तिका कॉर्पोरेशन नासलें. प्रत्येक म्युन्सिपालिटी म्हणटाली आय एम टेकिंग केअर, पंचायत म्हणटाली आय एम टेकिंग केअर, कोण तरी आनीक तिसरो येतालो तो म्हणटालो आय एम टेकिंग केअर. म्हणजे प्रत्येक गव्हर्मेंट जी सुद्दां म्हणटा आमी टेंडर घातला, कोण म्हणटा आमी टेंडर घालता. एकूय प्रश्न सॉल्व जावंक ना गोंयान. कित्याक वेगवेगळी डिपार्टमेंटां तितून भितर आसली इनवॉल्व. आमी एकूच डिपार्टमेंट केलें, डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हितूनसून तुमी आख्खे गोंयभर वचून पळया, हे सगळे जे डंप आसले ते आमी क्लियर केले. अशें इतलीं वर्सां कित्याक जावंक ना? तशेंच हो प्रॉब्लम जो आहा हो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो प्रॉब्लम. यू कॅनॉट लिंक इट वीथ सम अदर डिपार्टमेंट वे दे वील बी वो हे गाडयांसून हेचे वयरसून ट्रॅका वयरसून चलयता, तो त्या ट्रॅका वयरसून चलयता. तशें जायत जाल्यार ते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जातले. तशें जावंक जायना. First, this app will be shifted to transport department. नो इट हॅज टू बी ऑन वन प्लॅटफॉर्म, एकूच ट्रॅकाचेर. हे जातलें. हे हांवें सांगलां, तुमी स्टडी करा, हेचेर डिसिजन घेया आनी मागीर फुडली मिटींग लावया. पयलीं अंडरस्टँड जाय कोण डिसिजनां घेता तो, वेदर इट इज डिसिजन टेकन बाय द मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑर डिसिजन टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम आनी GTDC. नाल्यार हितून भितर कॉन्फ्लिक्ट जायत जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जावचे ना. कोणाक त्रास जातले? आमचे गोंयकार भावांक त्रास जातले. हे इतलो तेंप अशेच प्रॉब्लम हे उरलेले आहा. हे सॉल्व जावंक ना बिकॉज ऑफ दीस 2 पॅरल डिपार्टमेंट्स रनिंग वन पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. लेट इट बी रन बाय वन. आनी म्हटल्यार कोणूय असो तो, आयदर ट्रान्सपोर्ट शूड हँड ओवर दॅट सायड ऑर दे शूड हँड ओवर दीस सायड. इट कॅनॉट बी रन बाय 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जावचो ना. सो आता परत नेक्स्ट मीटिंग जातली तेन्ना ह्याच विकान जातली. GTDC चो चेअरमॅनूय आसतलो हय आणि प्लस आसतलो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय आमी आसतलो. इनडायरेक्टली तेजे कडेन मिटिंगूय केल्या. तेजे ऑब्जेक्शन काय ना की वन पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट शूड हँडल इट म्हणून तेजे ऑब्जेक्शन काय ना. सो वी वॉन्ट दीस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. सो गोवा मायल्साचेर कितें फायनल डिसिजन आसा ते नेक्स्ट मिटिंगेन घेतले तुमी. सो हांव म्हणटा की जे आख्खे हो इश्यू जो आहा, बरो व्हडलो इश्यू आहा तो, वेगवेगळे भितर सब्जेक्ट्स आहा आनी ते एकूच डिपार्टमेंटान सॉल्व करचे. त्या खातीर आमी मोविन बाब गुदिनो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेका सेक्रेटरी जो ट्रान्सपोर्टाचो अमित सतिजा आनी सतार्देकर डायरेक्टर हेंकां सांगलां तुमी हें स्टडी करून हेचेर डिसिजन हाडचें विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. हांव आनीक उलयतां, विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. लॉचे भायर जायना. जी रूल आहा, जी लॉ आहा तितूनच भितर फ्रेमवर्कान आनी हांव गॅरंटी दिता की आमच्या भुरग्यांक न्याय मेवतलो. ओके, दुसरो विशय एक ट्राफिकाची न्यू फायन आहा पळय न्हू, न्यू ट्राफीक फायन
ती लास्ट टाइम कॅबिनेटाक गेली 2 मंत्र्यांनी ताका ओपोज केला ती माविनान म्हटला परत एकदा येतली म्हणून कॅबिनेटाक तिचो आमचो ओपोज तेका आयज बसून आहा आनी फुडें आसतलो टील आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जायसर. आयज तुमी एअरपोर्टा वयरसून जर तर पेडण्या वयता जाल्यार तो हायवे अजुनूय रेडी जावंक ना. हो आमचो एवरीडे रूट ऑफ द ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर आसूं, प्रायवेट गाडी आसूं, पणजे वयता तो आसूं, मडगांव वयता तो आसूं, हो आख्खो रोडाचेर ट्रॅफिक सिग्नलां, ट्रॅफिक लायट्स, वन वे हे अजुनूय कंप्लीट जावंक ना. तेजे भायर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे आहा जे शोले वसा न्ही पळया तुमी, रायट फ्रॉम आसागांव आमचे पार्रा क्रॉस करून आसागांव ते सारके मांद्रे आरंबोल केरी वचून पळया तो आख्खो रोडूच काबार जाल्लो आहा. थिंगा पायपलायन घातल्या, केबल घातल्या, रोड काबार जाल्लो. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तर आमी दिवंक शकना जाल्यार ह्यो फायनी आनी कश्यो घालूंक शकता आमी. थिंगा बोर्ड आसपाक जाय, स्पीड ब्रेकर अहेड, थिंगा स्पीड ब्रेकर आहा बोर्डूच ना. अर्दो स्पीड ब्रेकर आहा, अर्दो स्पीड ब्रेकर गेल्लो आहा. हें सगळें काम कंप्लीट जावपाक जाय आनी हें काम कंप्लीट करपाक 100% 1 वर्स फुडले लागतले. 1 वर्सा नंतर तेजेर डिसिजन सरकारान घेवचें. पूण द रेट्स वॉट सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज गिवन अस कॅनॉट बी इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. तशें सेम हेणी केल्ले आहा दुसरे स्टेटीनी देंवयल्ले आहा रेटी. जे कितें फायन 2000 आहा ते 500 रुपया गेल्या, कोणाची 10,000 आहा तेका 2000 केल्ले आहा. सो तशें आमी स्टेटीन डिसिजन घेवचें पडटलें, तेजेर स्टडी करची पडटली, तेजेर एक पॅनल बसोवचें पडटलें, एक कमिटी बसोवची पडटली आनी रेट परतून रिफ्रेम करची पडटली एज पर द स्टेट गव्हर्मेंट रिक्वायरमेंट इज वॉट आय हॅव टू से. वॉट द कॅबिनेट विल से, वॉट द चीफ मिनिस्टर विल से, वी विल हॅव टू कन्विन्स हिम. आय विल ऑल्सो हॅव टू टॉक टू हिम. बाबा हे आमच्या लोकांक त्रास जातले, आमच्या लोकांक त्रास जाता ती गजाल करप ना. हे सामान्य मनशाक त्रास जातले आनी हितून हांव डायरेक्ट सांगता की करप्शनूय हितून वाडटलें. करप्शन कशें करप्शन एंगल वाडटलो न्हू. जो तर कोणाक सोडपाक जाय रे चल्ले वच रे, तशें जावंक जायना. सी रूल्स हॅव टू बी फॉलोड एंड रूल्स हॅव टू बी फायन मारता इम्प्लिमेंटेड. तेजेर कंट्रोल उरपा ना. कंट्रोल उरपाक ना. आयज तो रोड असो हे आहा कंप्लीट जावंक ना आमचो हो मेजर हायवे. तेजेर मागीर कोण चॅक करतलो. वयताना 1-2 जाणांक स्टॉप केले आनी तेजी फायन दिली, ओके. आयज तो स्टॉप केल्यारूच फाटल्यान ट्रॅफिक जॅम जातले. सो ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी चॅक्ड. देर कॅनॉट बी एनी एंगल गिवन फॉर करप्शन बिकॉज द फायन्स आर हाय आनी कोण तरी तितून भितर आपूण सेटींग करूंक शकता. तसलें जावंक जायना. हांव स्ट्रेट उलयतां, हे डिफर करपाची गरज आहा, हेचेर कमिटी नेमपाची गरज आहा, स्टडी करपाची गरज आहा आनी केन्ना इम्प्लिमेंट करपाची ते मुख्यमंत्र्यान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगचें. कित्याक केन्ना भायर येयल्ले ते आमी कित्याक करूंक ना. आमी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलेलें करचें न्हू. आमचो हायवेचें काम चालू आहा, आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच रेडी ना. आमी इतलीं वर्सांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां करता, इतलीं वर्सां जावंकूच ना. आतां जाता चालू आहा काम, ब्रिजीसाचें काम चालू आहा, हायवेचें काम चालू आहा, मेजर डिस्ट्रिक्टाचें रोडाचें काम चालू आहा. जावनी कंप्लीट न्हू. 1 वर्सा भितर जावंक जाय कंप्लीट. तेन्ना इम्प्लिमेंट जावनी तें आनी रेटी कमी करूं. थँक्यू. पुरा मरे 2